एकूच सर्टिफिकेट लायली काबार. ते कोण झेल म्हणून कोण येता पळोवपाक घरा लागीं ती मनीस आहा व ना ती. अरे सर्टिफिकेट MLA दिता, सर्टिफिकेट आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी दिता, ती आहा म्हणून. आणि हे झेल म्हणून येता तेन्ना ती आमची गृह आधारची बायल आपल्या स्कुलान वयता भुरग्यांक हाडूंक पावोवपाक, बाजारान वयता आनी कसल्या कामाक वयता, आनी ती घराना नॉट फावंड म्हणून तेजे पयशे बंद. म्हाका दिसता आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. 2018च्यो ते लाडली लक्ष्मी स्किमीचे पयशे 2018चे मार्च पासून दिल्या. 2018चे फूल वर्साचे उरल्या, 19चे उरल्या, 20चे उरल्या, 21चे उरल्या. 4 वर्सांनी पयशे दिवंक ना. आनी हे व्हडले व्हडले बिल्डिंगेचे फावंडेशन घालता आनी बिल्डिंगेची कामां वयर पावली, वयर येता. तांकां पयशे दिवपाक कित्याक तिंगा कमिशन खाताय. कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून बांदता खंय कितके कोटीचे, 50 कोटी. थिंगा बरे आमचे कला अकॅडमी 55 crores रिफर्बिशमेंटूच करपाक 50 आनी 5 कोटी. म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहे. लाडली लक्ष्मी आमचे लग्न जाली, लाडली लक्ष्मी भुरगीं जाली, भुरगीं आज 4 वर्सांची जाली, तेंचे पयशेच ना. ती आमकां सोदतात. बाबा 3 वर्साचो भुरगो जालो, ती लाडली लक्ष्मी आमची अजुनूय येवंक ना. पास जाल्या म्हणून सांगता. आमी कितें उलोवपाचें तेंचे कडेन आमदारांनी? कितें सांगपाचें तेंकां? आमी हे पयलीं सांगलेले मुख्यमंत्र्याक, ते कन्व्हेन्शन हॉल इम्पॉर्टंट ना. ती व्हडली तूं बिल्डींग एक बांदता व्हायट एलिफंट, तो इम्पॉर्टंट ना. इम्पॉर्टंट हे आहा आमची गरीब ती चेडवां लग्न जाली, लग्नाक पयशे दिता म्हणून पर्रीकारान सांगलेले. लग्न जाले तशेंच ती बिलां फारीक करूंक पयशे दिता म्हणून सांगलेले. तुमी इसरले, ते इसरोन गेले हे सगळे. आनी हे अजुनूय म्हणटा, पायणावला घेवन भोंवता पर्रीकाराची, आमी हेजी लिगसी फुडें व्हरतले म्हणून. अशी अशी पायणावला दाखयता. तेजो बाबड्याचो फोटो मिसयूज करता. हे फोटो पर्रीकाराचो फोटो मिसयूज करता. खंयची लिगसी? तेजे चेड्याकूच कोनशाक मारलेलो आहा हेंच्यांनी. फटींग लोक हे सारखे महाफटींग. हांकां घरा धाडपाची गरज आहा. 10चे कमी येवपाची गरज आहा. 10चे कमी, less than 10. Then only these people will realize that what we have done is wrong. ते आयज कितें म्हणटा जाणा, छाती फुडें काडून सांगता आमी कितें केलां तें सारकें, आमी कन्व्हेन्शन हॉल बांदता तें सारकें. अरे कसलें कन्व्हेन्शन हॉल बांदता तूं? कोणाक भायल्याक दिवपाक, दिल्लीकाराक? काडून काडून आमच्यो वस्तू हेंच्यांनी दिल्यो. 99 years लीज. आमच्या भुरग्यांक कांयच ना. हिंगासरलो शापोराचो जागो दिलो, वागातोरचो जागो दिलो, 33 years लीज. आतां खंय ताका 99 years केलो. वयच्या पयलीं सोपटे टॅक्स लायलो ताका, सोपट्यान. आनी एक एग्रीमेंट केलो तेजे कडेन. 33 जाले ते 66, 66 जाले ते 99 जाले. चल्ला कितें? चल्ला तरी कितें? ते भुरगे आमचे भुरग्याचे भुरग्यांक एक्वायर केल्ले हे जागे. केन्ना? बांदोडकराच्या टायमारसून एक्विजिशन आई. चल्ला कितें? काकोडकरांनी लँड एक्विजिशनां केल्ली. डॉक्टर विली ट्युरिझम मिनिस्टर आसलो तेन्ना लँड एक्विजिशनां केल्ली. अरे आमच्या भुरग्यांक केल्ली ती, दिल्लीकाराक दिवपाक न्हू. हे हेंच्यांनी काम केल्लें आहा. हे फटींग लोकांक घरा धाडपाची आयज गरज आहा, काळाची गरज. हांवें एग्जाम्पल दिलें. भुरगे 4 वर्सांची जाली, लाडली लक्ष्मीचे पयशे दिवंक ना. गृह आधार अशेंच भायर उडयताय. हे आमी फुडें दिवपाची गरज आहा. ते लोकांकूय दिवपाची गरज. आनी बाकीचे टप्प्या टप्प्यांनी विदीन 6 months दिया न्हू पयशे. लाडली लक्ष्मीचे विदीन 6 months दिया. ते कन्व्हेन्शन सेंटर आनी कितें तरी IT पार्कान आनी कितें तरी बांदूंक सोदताय. आतां फावंडेशन घातलां ते दीस. कितें फटींगपणाचो वेपार चल्ला ताच कळना म्हाका. आय रियली डोंट अंडरस्टँड दीस. वाय आर वॉन्ट दीस बीग बिल्डिंग्स? थिंगा एक पर्वरी रोहन कोंड्याच्या हितून 90 crores प्रोजेक्ट चालू आहा. भुरग्यांक खेळपाचें. आतां कितले तेंप जालो हे? 7 वर्सां जाली. 7 years चालू आहा ते. पयशे उदकान 40 कोटी कितें घातल्या भितर. ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद उडयलां, पयशे दिवंक ना. इतले व्हडले कित्याक जाल्ले?
आमकां 15 कोटींनी बरें जावपाचें, थिंगा भुरग्यांक फुटबॉल खेळोंक मेळपाचें, क्रिकेट खेळोंक मेळपाचें, थिंगा बाकीचे सगळे बास्केटबॉल तितलेंच करूंक जाय आसलें. आनी आतां कितें स्क्वॉश करता आनी कितें करता, सगळें काम बंद. आनी कितले वर्सां बंद दवरतले अशे पयशे इन्वेस्ट करून? आमच्या लोकांचे पयशे दिनाय, गरीब लोकांचे पयशे दिनाय, हे फटींग लोक. आनी हे कोण सांगता? सुपर सीएम सांगता. सीएम उगीच आहा थिंगा, बेश्टो सायन मारता, हे फायलीचेर सायन मार, तेजेर मारली, ही नाका मारूंक, सायडीक दवर काडून. हें चालू आहा. आयज गोंयकारां कडेन हांव अपील करता, हे सगळे मांद्रे स्टार्ट जाता ते काणकोण पासून हिंकां सगळ्यांक घरा धाडा. बीजेपीचे जितके आहा कॅन्डिडेट, हिंकां सगळ्यांक घरा धाडा. हे सगळे कचरो आदलो काँग्रेस पक्षान जो कचरो आसलो तो तेंच्यांनी घेतलेलो आहा. हिंकां सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आहे. थँक्यू. तर बार्देशांतल्या टॅक्सी धन्यांनी काँग्रेसीक तेंको जाहीर केला, सो ह्या गजालीचो काँग्रेसीक कितलो फायदो जाता? की 20,000 टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हरांक हेंच्यांनी रस्त्यार उबे केले, मिटराचेरूय स्कॅम केले. तेंचो धंदो बंद केलो तो गेलो, तेजेर वयल्यान मिटर घातलो, मिटराचेरूय ते मोवीन गुदिनान डायरेक्ट 7,500 रुपया खाल्ले. हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन 100% जातले आनी काँग्रेसीक हेचो फायदोच जातलो. गोंयभर लोक आयज काँग्रेस पक्षाक, एक पक्षाक 22 सीट दिवंक सोदता. कित्याक? आनी ओडपाची गरज ना कोणाचोच. एक पक्षाक 22 सीट. काँग्रेस पार्टी विल गेट 22 सीट्स is what the people of Goa have decided. Thank you.